उदरगतीच्या युगात जय तरणाटे सरकारी नोकरे फाटल्यान धावतात थंय वास्कोचो मिफ्रॉय कॉस्टान वेलसांव पाळये फाटली 25 वर्सां पडीक उरलेली जमीन कसोवपाचो निर्णय घेतला। ही जमीन 2.80 लाख स्क्वेअर मीटर आसा। सरकारचे मजतीन शेतकार आता ती परत कसोवपाच्या यत्नात आसात। थळावो आमदार आंतोन वाज झेडपी मर्सियाना हांणी तेका खाशेलो सपोर्ट दिला। पळयात। खुशालकायेचो दीस दिसता कित्याक हांव पळयतालो आमी सदां हे सायडीन येताले वेलसांव पाली हांगासर आमी येताले आनी पळयताले ही सदां शेतां जी दिसती पडटा ती आमकां पाडशी दिसती पडटाली। पूण आतां बाबा रुकोजिनान आतां सांगलां 25 वर्सां उपरांत आमचो जो भाव मेक्रोय हो मिक्रोय हो हांव रेडी जाला ही शेतां सगळीं रोवपाक। हांव कोणें ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही ग्रीनी ती जावपाक जाय। हे वेलसांव पाली हे आयज आमकां दिसती पडटलें म्हाका दिसता। 2,80,000 स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार फकाणां न्हू, इतलीं शेतां इतलें व्हडलें शेत रोवपाक हे फकाणां न्हू। तरी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता। हांव मागता ताका बरी पीक मेळची। म्हाका ती उमेद शी आमची माय आवय ती सगळीं त्रासान म्हणजे बरो हार्डवर्क काम करून ही शेतां वयर काडली। ओके, सो म्हाका आतां म्हाकाय उमेद येयली आमची शेतां आमची इतलीं वर्सां पाड आहा ती परत रोयची। कित्याक आतां जायते हांवें वयता आमचे शेतां पुरयतात आनी ते करतात, सो ते सांबाळपाक लागून हो शेताक हांवें हात घातलो। ओके, आनी सेकेंडली म्हणजे खूब वार आहा ताका। अशें आमी यूथ पयला आसले जे शेतां सांडून भायर वयता, भायर कामाक वयता, भायर हें करूंक वयता आनी शेतां कडल्यान जाता तितके पयस वयता। पूण ह्या अशा मनशान ही फुडाकार घेवन इतकी शेतां रोवन तेणी म्हणजे आख्खी सगळ्यांची एकठांय करून शेतां रोयता म्हणून ताका खरोच वालोर आनी आमचे डिपार्टमेंट सदींच तेजे फाटल्यान आसतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार।